चलो सगळ्यांनी कालकेली आमदार सगळे कौन्सिलर 19 आणि +2 इंडिपेंडंट सगळ्यांनी ठरयला की दामू कासकर जो आसा तो आज ताणें फॉर्म भरला आणि दुसरे चेअरपर्सन आणि श्रद्धा महाले आसा जी वायस चेअरपर्सन आसा तेंच्यानी फॉर्म भरला तिगूय आमदार मुख्यमंत्री पार्टी सगळे बसून ठरयला आणि तांकां शुभेच्छा दिता चड करून म्हाका दिसता दोगांची बिनविरोध निवड जातली तर पयली फावट वास्को भितर अशें घडटा म्हणजे वास्को पयलीं हारताली खूब जाताले पयलीं तरी शिर्डी वचून रावताले बॉम्बे वताले कौन्सिलर इलेक्शनाच्या आदले दिसा सांजचे येताले नेक्स्ट इलेक्शन म्हणल्यार तशें आज कांयच जावना फ्रिली सगळे आमचे नगरसेवक फ्रिली भोंवतात कांयच टेन्शन कोणाक ना आनी तेंच्या हातीन बरी वास्कोची उदरगत जातली अशें म्हाका दिसता. सर म्युन्सिपालिटीन जायते इश्यूज आहा सॅलरी इश्यू आहा बाकीचे ते हांगासर 7 पे लागतगर 80 लाख आशिल्ली पळय सॅलरी ती एक 1 CR and 30 लॅक्साचेर पावली. हांगासर पयलींचे कलेक्शन येवपाचें खूब आसा रेवेन्यू पयलीं लोकांचे टॅक्स ते कलेक्ट करचे पडटले आनी पयलीं हांगासर ऑक्ट्रो येतालो तो बंद पयलीं 5.5 कोटी मार तो येतालो तो बंद जाला एक पेट्रोल आनी हे इतलें येतालो म्हणून तो एक प्रयत्न करून हांगसर UD मिनिस्टर आसा आमचे ते प्रयत्न करतले बाकीचे आमदार प्रयत्न करून हांगासर रेवेन्यू कसो येतलो आनी कशें इन्कम वाडटलें तें पळयतले. सर तुम्ही आता जाणा की वास्कोन जायते डेव्हलपमेंट वर्क जावपाक जाय पूण फाटलीं कितलीं वर्सां जायनात हेचेर तुमचें कितें आसतलें? खरें म्हणजे आतां 8-9 म्हयने इलेक्शनाक उरला एक 2-3 म्हयने कोडा भितर वतले पावस आसा तरी असो ह्या सरकारचो प्रयत्न आसा जाता तितले बेगीन पेंडींग प्रोजेक्ट आसा ते पूर्ण करपाची तरी आसा. थँक्यू. नाका आयज मार्मुगांवान भारतीय जनता पार्टीचे 19 जाण येयल्ले आहा आनी आमकां आनी 9 जाण सपोर्ट करतले ते मेळोन सगळे जाण 21 जाण येयल्ले आहा. आयज नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आहा. हे नॉमिनेशन फॉर्म भरता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक हेल्प करून म्युन्सिपालिटी कशें कितें चलयतलो ते तशेंच आयच्या हेका आमचे MP विनय तेंडुलकर येयल्ले आपल्या आनी तेंच्यांनी ते फॉर्म भरता आसतना आमकां ते विटनेस म्हणून येयल्ले आसले. आमकां देवाच्या कृपेन आमचे हांगासर UD मिनिस्टर मेळ्ळेले आहा तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार आनी दाबोलेचे आमदार हे बी मेळ्ळेले आहा. तेंचे सगळ्यांचे सपोर्ट घेवन म्युन्सिपालिटी कशे भशेन चलोवपाचे आहा तेंचे विचारपूस करून सगळे हे केले. पयली फावट भारतीय जनता पार्टीचे वास्को मुरगांव म्युन्सिपालिटीन 19 जाण येयल्लेले आसा आनी 2 जाण इंडिपेंडंट आसा ते बी भारतीय जनता पार्टीचेच आसा. अशें म्हणून आमची 21 जाण आसा. 21 जाण म्युन्सिपालिटीचे नगरसेवक इलेक्ट जावन येयल्लेले आसा. हे दाखोवन दिता की येता काळान म्युन्सिपालिटी स्थिर म्युन्सिपालिटी हे आमी करून दाखयतले. आयज 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 आमचो बाब दामू नायकान दामू कासकरान फॉर्म भरलेले आसा. हो आमचो नेक्स्ट चेअरपर्सन जावन आसा आनी एक बरें दिसता की अनअपोज सध्या आयज 12 जाल्ली आहा ऑलरेडी आनी खंयच फॉर्म भरूंक ना. सो आमी तेका ऑलरेडी तेका एप्रिशिएट करता आमी तेका कॉंग्रेच्युलेट करता की तो आयज आमचो मुरगांव नगरपालिकेचो चेअरपर्सन. आयज आनी एक सांगूंक सोदता आमच्या वास्को म्युन्सिपालिटीची आर्थीक परिस्थिती एकदम बिकट जाल्लेली आसा आनी ज्या कारणान आमचो अर्बन मिनिस्टर मुरगांवचोच आसा त्याचा आमचो पूर्ण पाठिंबा आसा. तसोच वास्कोचो आमदार आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो हे तिनूय MLAंचे आमकां फूल सपोर्ट आसा. आमच्या चेअरपर्सनाक फूल सपोर्ट आसा. आमकां आमची म्युन्सिपालिटीची आर्थीक परिस्थिती एकदम बिकट जाल्लेली आसा. आमचो एकूच ध्येय आसतलो चेअरपर्सनाक घेवन आनी हो जो आमचो फायनान्शियल जो क्रायसीस जाल्लो म्युन्सिपालिटीचो तो आमी स्ट्रीमलायन करतले.
आनी म्युन्सिपालिटी जाग्यार घालतली आमी इतलेंच पळयतले की आमचो म्युन्सिपालिटीचो वर्करांचो लेबरांचो पेमेंट तो टायम टू टायम पडटलो हें आमचें मेन इंटेन्शन आसतलें. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी जनरल सेक्रेटरी तशेंच CM आनी सगळे ऑफिस बॅरर्स आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वास्को म्युन्सिपालिटीक लागता ते आमचे 3 आमदार मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक सर आनी मोविन सर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वास्कोचे आमदार श्री कालू सालमेडा हांचे की तांणी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका ही एक संद दिली. आमी भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आसा सो आमी सगळे कावन्सिलर्स मेळून आमी काम करतले. एक स्टेबल कावन्सील आमी दिवपाक ट्राय करतले. आमचे जे नगराध्यक्ष आसा दामू नायक तांकां हांव एज अ वायस CP हांव तांकां सदांच तांकां हेल्पींग हँड कशें हांव वावरतलें आनी बऱ्या पैकी काम करून दिवपाक थँक्यू.